Headlines brought to you by Panchamrita. दिल्ली धरिल्ले दरोडेखोरांनी देशभर 14 दरोडे घाल्ल्याचो दुबाव, खुनाचोय आरोप, एकल्याचो युपीत एन्काउंटर केसी कडेनूय संबंध, भिरांकूळ गँगाचे कारनामे उक्ताडार. चेंगराचेंगरीच्या फाटभुंयेर सुरक्षेच्या कारणांक लागून शिरगांवां कडक बंदोबस्त, पुलिसां वांगडा उजो पालोवपी दळाचोय सुवातेर कंट्रोल रूम, 18 तारखेर मॉक ड्रील. दिवचेले लयराई जात्रेक धोंड म्हणून राविल्ल्या 23 वर्सांच्या दामोदर नायकाक मरण, न्हावंक गेल्ले कडेन फीट येवन खंय उदकांत बुडकळो. ई सिगरेट पिवपी विद्यार्थ्यांक सस्पेंड केल्या उपरांत कोलवा सुरावळेत चलपी ई सिगरेटीचो धंदो उक्ताडार. स्क्रॅप यार्डांतलो कामगार खंय विद्यार्थ्यांक करतालो ई सिगरेट सप्लाय. संसदेच्या 3 दिसांच्या खासा अधिवेशनाक सुरवात. नारी शक्ती वंदन कायदो लागू करपा खातीर 3 घटना दुरुस्ती विधेयकात चर्चेक, विरोधकांचो मात खर विरोध. जीईआरसी आनी केंद्राच्या सुचोवणे प्रमाण बसयतात स्मार्ट वीज मीटर. ह्या विशयाचेर आनीक चर्चा ना. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार निर्णयाचेर ठाम. आणि एमपीएतल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या वाठारात जमावबंदी लागू, उपजिल्लोधिकाऱ्याचो आदेश.